व्हॉट इज लॅमिनॉक्टमी आणि व्हॉट इज युअर मिनिमल इन्वेजिव्ह जसे तुम्ही आता सांगले मिनिमल इन्वेजिव्ह ते तुम्ही आता सांगलेत हय पण हाचे एडवांटेज कितें मिनिमल इन्वेजिव्ह सर्जरीची आणि हाका बाबा आज हो शब्द तितकोसो हळूहळू आता हे जावपाक लागला म्हणजे आज आमच्या चलनान ना अशें म्हणू शकता ताचें कारण कितें ओके देर आर सेट ऑफ पेशंट्स हू रिक्वायर ओपन सर्जरी हे हाजे कांय शक्यता डिफरन्स ना जांकां सर्जरी दितात आमी तांकां आयदर डिस्क खूब व्हडली आसता ती गळून पडिल्ली आसता नाजाल्यार न्युरोजेनीक डॅमेज म्हळ्यार पांय चलप ना विकनेस येवप पांय वयर सरप ना पावल वयर सरप ना मुतपाक आनी संडासाक त्रास जावप हांकां इट इज बेटर टू एडवायज देम टू गो फॉर एन ओपन सर्जरी वेर लॅमिनेक्टोमी पार्ट ऑफ द हार्ट आमी काडटात ताजे बरोबर डिस्क अप्रोच इजी जाता डिस्कूय काडपाक मेळटा सो जो प्रेशर नर्व्जाचेर स्पायनाचेर आसा तो रिलीव करपाक शकतात आमी हे जाले ओपन टेक्नीक जे पयलीं यूज करताले आतां न्यूअर एडवांसेस आर नो लॅमिनेक्टमी रिक्वायर्ड पार्शल लॅमिनेक्टमी रिक्वायर्ड तशे अप्रोच वेर मिप्सीज आर कमिंग इन टू प्ले मिप्सिजात कितें आसता की आमी जी व्हडली इन्सिजन दिता ती ल्हान जाता 1 सेंटीमीटर वायड जाता इट इज अ डे केअर प्रोसिजर म्हळ्यार पेशंट आयज आयलो एडमीट जालो प्रोसिजर जालो बरे तरेन प्रोसिजर जालो सांज मेरेन ते कॅन गो होम बॅक एट द सेम टायम द ब्लिडींग इज लेस ल्हान इन्सिजन आशिल्ल्यान ब्लिडींगूय कमी तशेंच दीज आर ऑल डन अंडर गायडन्स ऑफ अल्ट्रासावंड ऑर एक्सरे सो तुका अशें न्ही की ते ब्लायंड टेक्नीक ते सारके पॉयंटार वता त्याच पॉयंटाचेर आमी ते प्रोसिजर करतात भायर सरतात सेकंडली हेय आसता की हे फूल ट्रान्सपरंट प्रोसिजर आसता पेशंट इज अवेर लोकल एनेस्थीसियाचेर जाता हुंगरी फूल गरज पडना सो पेशंट इज अवेर जाय तशें जाय तितलोच आमी काडटात आनी पेशंट वी कम आउट सो हे एडवांटेजीस